पंढरीनाथ महाराज की. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ದಾಟಿಸುವುದು ಭವಸಾಗರವ. ಕೋಟಿ 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 ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ದಾಟಿಸುವುದು ಭವಸಾಗರವ. ಬೂಟಕತನದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸನಾದರೆ ತೋಟವಿಲ್ಲದೆ ಮೇಟಿ ಎತ್ತಿದಂತೆ ನೀಟಾಗದು ಕಾಣೋ ಎಂದಿಗೂ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಮಭಟರ ಕಾಟ ತಪ್ಪದು, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಮಭಟರ ಕಾಟ ತಪ್ಪದು. ಹಾಟಕಾಂಬರಧರ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ, ನಾಟಿಸೋ ನಿನ್ನ ಚರಣಾಬ್ಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಾಟಿಸೋ ನಿನ್ನ ಚರಣಾಬ್ಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, दाटिसो भवसागरवा. विजयदास सांगता कसं म्हण म्हणारी कितलेय जन्म आम्ही घेऊन आयलारी कडेक परमात्माल चरणाक आम्ही पावका म्हण जाल्यारी एक साधन कसं म्हण म्हणारी परमात्माल नामस्मरण, नामस्मरण आणि नामस्मरण. हे नामस्मरण केले म्हण जाल्यारी आमकां परमात्माले सान्निध्य मेळटा, तागे लोक मेळटा. बूटकथन केले म्हण जाल्यारी आमी भक्त आमी अशी तशी म्हण केली म्हण जाल्यार आसनवे तोट ना जाल्यार आमी तोट पळोवन घेतले जन अशें केल्यारी तोट ना तागे लागीं जाल्यार तोटविल्लदे मेटी मेटी म्हण म्हळ्यार तोट पळोवन घेतलो. तशी आमी नटन केला म्हणके जाता त्या जावच्या नज. काशीन तूं एक व्यक्ती आसा म्हण अर्थात काशी म्हण म्हळ्यार काशी म्हण तशी अर्थूनय घेवचे. खंयच्याय तीर्थक्षेत्रांत आमी आसा म्हण जाल्यार आसना यमभट याननातील राबनात. यमभटान याननातील राबचे केन्ना म्हण म्हळ्यार परमात्माल नामस्मरण केल्यार मात्र यमभट यानात. इता म्हळ्यार परमात्माल भट येता तेन्ना आपूण होरको विष्णुदूत येतात. तशी जाल्यार मितीन देवाला मागची कसं म्हण म्हळ्यार देवा हांतू चुकून पार करी मेगेल मन निरंतर तुगेले चरणारी येवची म्हणके करी देवा म्हणून विजयदास मागतस निरंतर भजन केल्लारी कोटी 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 जन्माक आमकां एक नामस्मरण पुरो म्हणून ते एक दिव्य संदेश आवटू आयची भजन सम्राट कार्यक्रम आमी प्रारंभ करूया. आजी मेगेल वटू हांगा वेदिकेर आसा ती आमगेले कर्नाटकाचे भजन संप्रदाय एक सगळे कुटुंब 50-60-100 वर्स तकून सगळे कुटुंब भजन एरीची भजन 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 म्हणून करची तसले आमगेले कोटेश्वर कामत कुटुंब आसा ताचे आत्ता जनरेशनाचे एक श्रेष्ठ भजक स्वामेल सेवक परमात्माल सेवक. तशीची भजन म्हळ्यार आमी एक सांगता पळय पिश्शे म्हणून आमकां पुरो भजन पिश्शे आसा तशी भजनाचे एक व्हड पिस्सो मेगेल मणकेची आमगेले कोटेश्वर निरंजन कामत आज येयला आसा ताका स्वागत सांगता. तशीची आमगेलो मंगळूरचे भजन पिस्सो आमगेलो गिरीश नागेश प्रभू हो आसा. मुंबयचे भजन पिस्सो राघवेंद्र मल्ल्या. तशी आनी स्वाम्या लागीं अंकीत घेवन अत्यंत श्रेष्ठ रितीरी परमात्माले गुणगान तांगेले पेन्ना मितीन बुक्कार येवचे म्हणके करून साहित्य रचन करचें तसले माधव कामत आर्बेट हांनी आसा ती हांकां सकड वेदिकेरी हांव स्वागत सांगून आजी आमगेल मुखारी श्री सत्यनारायण भजना मंडळी महिळा विभागा तमिळनाड कोयमुत्तरा तुकून आयल्या ती हांगा 20 निमिष परमात्माले नामस्मरण करचे खातीर भजन सम्राट म्हळ्यार स्पर्धा वे गोतना. भजन सम्राट म्हळ्यार स्पर्धा म्हणून म्हाका दिसना. आमकां मेळ्ळेले 20 निमिश परमात्माले एक चरणारी आमी मन केंद्रीकृत करून भजन म्हणचे तसले मात्र तितली मात्र आमी आलोचना करून भजन म्हळ्यार हांग म्हणून सांगताची तांगे लागीं आमगेले भजना मंडळी सत्यनारायण भजना मंडळी महिळा विभागा हांगे लागीं हांव प्रार्थना करता तुमगेले भजना दय दवरून प्रारंभ करात. मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम. मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम. गुरु ने सिखाई विषय वार
साधना जप तप निष्ठा नित्योपासना गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम अविचल प्रीत की रीत सिखा दो गुरुवर नैया पार लगा दो ले जो मेरो कोटि प्रणाम ले जो मेरो कोटि प्रणाम गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम गुरु चरणों में चारों धाम गुरु चरणों में चारों धाम मुक्ति प्रद आहे एक विठ्ठल नाम मुक्ति प्रद आहे एक विठ्ठल नाम मुक्ति प्रद आहे एक विठ्ठल नाम माता क्रिया कर्म कवना लागे माता क्रिया कर्म कवना लागे राहे राहे तू मनानी बात राहे राहे तू मनानी बात राहे राहे तू मनानी बात ध्याय अखंडित नारायण ध्याय अखंडित नारायण राहे राहे तू मनानी बात राहे राहे तू मनानी बात राहे राहे तू मनानी बात संत समागम साधिये साधन संत समागम साधिये साधन पावसी निर्वाण नित्य सुख पावसी निर्वाण नित्य सुख राहे राहे तू मनानी बात राहे राहे तू
श्री सत्यनारायण भजना मंडळी महिला विभाग तुम्ही तिथले दूर तकून आयले कोयमुत्तरा तकून येवन भारी चंद करून भजन म्हणलें वेदिकेरी भजन म्हणलेलें सक्कड म्हालगड्यांक हांगा तकून साश्टांग प्रणाम करता मस्त खुशी जाल्या तुमी हे प्रायेरी येवन भजन केलेल्याक आतां आमी आमगेले निरंजन कामताला निमगुया ताका कशी जाल्ले तुमगेलें भजन आयकून नरसिंह मामान म्हणलें म्हणके तुमगेली एज पळोवन म्हाका उलोवच्याक बस्त कश्ट जाता सर हांव तुमकां एक स्टँडींग ओवेशन दिता कशें जालें म्हळ्यार तुमी ह्या एजारी कोयंबतूरा तकून हांगा येवन तुमी ह्या एक इतलें चंद भजन म्हूण सांगलें रियली हॅट्स ऑफ तुमगेलें एक त्या भावन आनी तुमगेलें एक ते उद्देश कसो आसा ते देव परमात्मा तुमकां संपूर्ण ताजी फाटीबाग राखो म्हूण घेवन हांव देवाले प्रार्थना करता आनी बदल कसं सांगचें म्हळ्यार मराठींत एक भजन आसा म्हजो पामराशी काय थोरपण पायाची वाहण पायावरी म्हणून तशी हांव बदची तुमगेल्या इतराक बरी सान एक मनुष्य मिगेला आनू मिगेल भयणी तांणी पुरो भजन मस्त आसाची हांगा कमेंट कोर तितले एक कितली योगीत म्हाका आसा म्हूण म्हाका बद दिसना कितलेची कॉस्टलीची व्हाण घालकिनाची त्या व्हाण घालची पायाकाची तशें जावन हांव इतलें सांगता की चूक इलेक्कांनी म्हणटल्यार ताळ कसन तुमी आतां वाजिलेलो आसा भजन म्हणल्यार भारी चंद जाला भजन सिलेक्शन भारी चंद जाला ताळ मात्र एक ताळ वाजिल्लो समजला बट ताळाचे ते स्टेप कसं म्हणटा ती एके भजन कशी म्हणल्यार अशी आसका एके अशी आसका उलटा ते दोनीचे मध्य एक मस्त वळाची ताळ वाजिल्लो आसा त्या एक तुमी समकोर येवका म्हणून म्हळ्यार भायल मनशाल मंडळीन चडावत कडेन हें एक चलता ताळा अशें बट भजन म्हणल्यार भारी चंद जाला हे मिगेल अभिप्राय आतां आमगेले राघवेंद्र मल्ले मामू तांणी कसं म्हणटा म्हूण पळोवया हुनोत का घोटू तुमगेल तसं लेद्रांक मेगेल म्हणके सान मनशान उलोवचें अत्यंत सुरळीत नायक मामान तावळी सांगला म्हणके हो पिसो तो पिसो पुरा म्हणून बट पुरा जसोण पुरा पिश एका जातात वय नवाय पळय सरस्वती दडार तकून खंय खंय वचून कर्नाटका येवन कर्नाटका तकून तांगेल कसलकी संसार सांबाळचे खातीर कोयंबतूराक हांव मुंबयक आनी एकलो बेंगळुराक खंय गेल्यार एक टायम अशें येता पुरा पिशी ओट जाता ती ತಂತುಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಚ್ಚು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮುಣಚಿ ತಿತ್ಲೆ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಾಕತ್ ना पळया इथं म्हळ्यार मेगेल्याक होड पीस हंगस तागेल्याक होड पीस आनीक कोण आसा म्हणून तो सांगता कितले न्हू म्हणायचे एकच कसं म्हळ्यार हंगा निरंजनान सांगला म्हणके तुमके कसल चूक आसा म्हणून आमी सांगची न्हय कसल सम करू दत्ता म्हणून मराठी सांगताना आम्ही नाही दत्ता आम्ही दत्ता आम्ही विठ्ठलाचे आम्ही ते आम्ही आम्ही उलोवन घेताना सांगता इथं म्हळ्यार तुम्ही मराठी सांगला रे तुम्ही आमच्या घरान सांगला म्हणके आम्ही विठ्ठलाचे रे म्हणून ते मराठीन सांगताना आम्ही जावका आणि विठ्ठलू म्हणताना विठ्ठलू जावका मस्त कडेन आतां पुरा केलो डॉक्टर साले येतास विठ्ठलू म्हणताना ते ठ एक म्हणून पक्कनी हार्ट फेल जावचे असल्यार रक्त खंय त्यानं म्हणायचे हरदारी क्लीन असता म्हणून विठ्ठलू ते एक विठ्ठलू आणि आम्ही बाकीचे कसं म्हळ्यार तुमकां पळयताना इतली खुशी की एक मन एक सूर एक समवस्त्र एक रंग म्हळ्यार पुरा गोर आसा ती कळ्ळें अति सुरळीत हाज्या काय चड कसले ना नमस्कार आता दोगांन सांगेल तुम्ही आयकले फस्ट तुम्ही गुरुले भजन म्हणली पळय भारी चंद हें तुम्ही कोणाला शिकिले फस्ट आयकलेलं कोण म्हणलें आई आम्ही शिकल्याचे युट्यूबार पळोवन युट्यूबार तुम्ही कोण म्हणलेले आयकलेले ते उडगासणार हां हांव सांगता आमगेले चित्रापूर मठाचे
हां सत्य स्वाम्यानं भारी भारी चंद म्हळ्यार तांकां संगीत ज्ञान ಒಟ್ಟು आध्यात्म ज्ञान तांणी स्वामी जल्ल मितीन त्या साहित्या भितर वचून देवा पळयल म्हणके तांणी गुरू पळयल म्हणके एक आराधन शे कोण म्हणलें पळयल्यार त्या एक भजन म्हणून दिसना एक ध्यान अशें दिसता आज म्हाका कशी जाल्यार तुमी त्या एक पद एक आयक करून घेतिल्लें सिलेक्ट करून घेतिल्लें एक दोनीच कसं म्हळ्यार तुम्ही पुरा भजन म्हणतना एक लॅक म्हणलेलें एक लॅक पुरा स्वरू एक लॅक सामान्य जावन मस्त भजना मंडळी हांव पळयलां आतां 2 दीस तकून आमगेले चलतस मस्त भजना मंडळी तूं 5 जनां तूं दोग जाव तेग म्हणटा ती मागीर दोग अशीची मागशी तकून म्हणटा ती हांतू ना तुमगेले 6 जनाले एक वॉल्यूम आसा आनी फुडली जनरेशनाचे खुल्ला म्हणटा ती गायन म्हळ्यार तोंड सोडूं नाभी तकून येवची तसले ध्वनी तेन्ना ते एक शक्ती विंगड आसता काय म्हळ्यार सगळे देहाचे अंग अंगताय परमात्मा नामस्मरण हेतू भाग घेता ते एक चंदाय तुमगेले भजन हेतू पळयलें कशी जालें एक तुमकां एक सांगू इच्छा पावता तुमी गुरूल जे तर मागीर कंप्लीट विठ्ठल आले परमात्मा आले रामचंद्र आले पुरा म्हणलें कडे तुमी हनुमंताल म्हणले न्हय गुरूल जाल्ली कुडले हनुमंताल म्हणल्यार आनीकय चंद जाता आशिल्ले इताक सांगेल म्हळ्यार आमगेलो मठ संप्रदाय खंयची म्हळ्यार आमी काशी मठ गोकर्ण मठ आमी अनुसरण करचे तसले एक सिस्टम जाल्यार मितीन भजन हेतू मध्व संप्रदाय कशी भजन म्हणून का म्हळ्यार देवाल एक कक्षा प्रकार म्हणता वच्चे आज तुमी म्हणलें समज तशें म्हणून 20 निमिश भितर पुरा देवाल म्हणू येतवे ना जायना जाल्यार तेन्ना कसं करूं येता आमी एक जे तर स्कीप करून वचें येता गुरूल म्हणली तुमी गुरूल त्या मनशाक यतितारतम्य म्हणटा ती त्या म्हणली जाल्यार कुडले तुमी डायरेक्ट हनुमंताले आयले तुमी हनुमंत हांगा कसो येता म्हळ्यार आमकां एक दृश्टीर तो आमकां गुरूय वय मध्वाचार्य तो त्या दृश्टी जाता हनुमंत म्हळ्यार मध्वाचार्यूय वय भीमूय वय हनुमंतूय वय म्हणटा देवूय वय जाता हनुमंताल म्हूण जाता मागीर हरी सर्वोत्तमाला आयल्यार चंद जाता म्हळ्यार हें तुमगेले हाका कसलेय आतां तोंदर जाय न्ही म्हणलेलें चंद जाला मेगेल एक अशी एक अभिप्राय तुमकां सांगिल्ले जाल्यार भजन मात्र भारी चंद जाला आनी ಒಟ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂಗೆ ತಬ್ಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಜಾವನ ಕಿಟ್ಲಿ ಜಾಯಿ ತಿಟ್ಲೇಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಯಾನನ ತಿಳ್ಮणके वाजयला आमगेले हांनी मस्त खोशी जाले आयकून भजन देव तुमकां चांग आयु आनी आरोग्य आयुष्य आरोग्य सक्कड दिवन निरंतर परमात्माले सेव करतसले भजन करचे तसले शक्ती दिवो म्हणून आमी देवाला मागता ती तशीची आज आमी सत्यनारायण भजना मंडळी महिला विभाग हांनी केलेलें भजन आयकलें आमी सकड म्हाका दिसता आमी धन्य जाले हांगेलें भजन आयकून पुरा म्हालगडे वेदिकेर बैसून अत्यंत भक्तिरी तांणी परमात्मा की गुरू परंपरेकी खुशी करूंक तांगेलो प्रयत्न केलेलो आसा ते आयकून आमी धन्य जाले तुमी आयकलेलें पुरा धन्य जाले म्हूण लेखता तशीची वपासाव फाई अनेक भजना मंडळी घेवन येवन तुमकां भजन ऐकेश करयता ते दोळताय हरे श्रीनिवासा.